कुंकळे बेवारस रेड्यान 32 वर्सां पिरायेच्या रत्नाकर गांवकाराचो जीव घेतलो. फाटले कांय दीस हो बेवारस रेडो खंय वाठारांत भोंवता, लोकांच्या फाटल्यान धांवता. आज रत्नाकर आपल्यो म्हशी सोडूंक गेल्ले कडेन ताचेर हल्लो जालो. पावलो सोडपाक पावलो म्हणटकूच तो एक अननोन मनशांक गेलो रेडो हिंग येतालो आनी सुमार मोरलेस 2 म्हयने जालो तो हिंग आसतालो. अजिबात आज कितें जालें तो वयता आसतना थिंग गेलो आनी तो थिंगसर भुरगीं पाव केला तो रेड येयलो तो त्याच्या गवट्याचे माल हिंग आसा येतो रगत थिंग आसा. म्हाका तेका 108 आपलो आनी एम्बुलन्स आयलो आनी तेका मडगांव हॉस्पिटलांत पावच्या मात तो एक्सपायर जालो. सो हांव म्हणटा आज 2 म्हयने जाले रेड्याची कोणाची हास्पूस सुद्दां ना जाल्यार हांव मागता ह्या एनिमल हजबेंड्री कडेन मागता की प्लीज वी आर रिक्वेस्टिंग यू कायंडली दोराय तेका व्हराय ना जाल्यार कोण व्हरून खंय मारय. तो लोकांक शेतां वचपाक दिना, लोकांक स्पेशली बायलां फाटल्यान लागता. म्हणजे हो रेड सगळ्यांक मारपा येता. सगळ्या बायलांक शेतां वचोन दिना, दादल्या बाचेवडांक पन्नास शेतां वचोन फाटीं लागता. आमगे तरी आमगे भुरग्यांनी वाड्या वयल्या भुरग्यांनी गांवकारा भुरग्यांनी वचोन सगळ्या कंप्लेन असो रेडो जाता म्हणून त्रास करता म्हणून तरी हे भुरग्यांक म्युन्सिपालिटी केअर घेयना. आनी म्युन्सिपालिटी कित्याक वचूंक जाय ती? हे आमच्या गरिबा लोकांक पळयना जाल्यार म्युन्सिपालिटी कित्याक वचूंक जाय सांग पळया. ना शेतां बायलां फाटी नागो खंय शेतां गेल्यार कोण वयते हाडपा हें करूंक गेल्यार फाटी नागो खंय मारूं या खंय सांग पळोवन लोक जीव मेळ्या पूण म्हणून लोक धांवतात. कित्याक लोक कोण सांगताय आपणा फाटी नागलो तुमणा फाटी नागलो म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.